राज्यात अपघातांच्या घडणुकांक आळाबंद घालपाक सरकाराक अपेस आयला। बुधवारा सकाळी खांडेपार ओपा जंक्शनार रस्त्या कुशीक पार्क केल्ले मारुती कारीक कंटेनरान धपको दिवन सुमार 15 मीटर ओडीत व्हेली। कोणाक कांय जावंक ना, पूण ह्या जंक्शनार कॉलेजीची भुरगीं आनी कामाक वचपी लोक लेगीत बसीची वाट पळयत उबे रावतात। सरकारान हे बाबतीत गंभीर जावचे समाज वावुरपी संदीप पारकारान मागला। आयकात। आता आमी ओपा जंक्शन जे खांडेपार जे आसा ओपा जंक्शन थंय आसा। आज सकाळी एक एक्सिडेंट जालो। एक्सिडेंट जावन कोणाक कांय जालें ना, पूण गाडयेचो खूब डॅमेज जाल्ले आसा। पूण जर हांगा एक अनर्थ टाळ्ळो म्हळ्यार कितें, जे आज हॉलिडे आशिल्ल्या कारणान जे भुरगीं हांगा बस स्टॉपाचेर नाशिल्ले। बस स्टॉपार जर भुरगीं आसलीं जाल्यार कितें जायत आसलें सांगूंक जायनासलें, कित्याक हो एक्सिडेंट असो जाल्लो। आज सकाळी 7:30 वरांचेर हांगा ओपा रोडार एक एक्सिडेंट जालो। एक्सिडेंट म्हणजे कसो जालो, मारुती वॅन एक आशिल्ली जी आमकां दूध घालता, ती थंय सायडीक पार्क केल्ली आशिल्ली, रस्त्यार नाशिल्ली। फाटल्याच्यान एक कंटेनर येयलो आनी तेणें डायरेक्ट ताका फाटल्याच्यान डॅश दिलो आनी ताका जो 15 मीटर तेणें घश्टून फुडें हाडलो। आज तरी बरें जालें की आज स्कूल बंद आशिल्लें, नाल्यार स्कुला टायमार जर हो एक्सिडेंट जाल्लो जाल्यार भुरगीं खंय तरी पोंदा सांपडो येता आसली, कित्याक तो जो ओपा रोड जंक्शन जो पॉयंट आहा पळय थंय भुरगीं खूब जाणां रावता आनी कामाक वचणारे बीन थंयच रावता। तो बस स्टॉप एन्क्रोचमेंट आशिल्ल्या कारणान लोक रस्त्यार रावता, ती एक दुसरी गजाल आसा। दुसरे 3-4 म्हयन्या पयलीं हांवें मागणी केल्ली की सगळो जो ट्रान्सपोर्ट हांगासरल्यान वयता तो फाटल्याच्यान डायवर्ट करचो। तेजेरूय आजून कांय जावंक ना। नॅशनल हायवेचे ऑलरेडी पयशे पास जाल्ले आसा फाटले बॅलन्स वर्काचे, तेजेर तेंच्यांनी एक्चुली खरें हार्ड एंड फास्ट काम सुरू करपाची गरज आशिल्ली। आनी सेकंड थिंग, म्हाजी एक मागणी आसा ट्रॅफिक सेला कडेन, तेंच्यांनी हांगा एक ट्रॅफिक सेल एक अपॉयंट करचो आनी तो दवरचो, स्पेशली पीक टायमार जो ट्रॅफिक कंट्रोल करूंक शकता। आनी दुसरे जे हांगासरल्यान ज्यो सगळ्यो गाड्यो हांगासरल्यान वयता त्यो वन वे करच्यो, बेळगांव वयता त्यो ह्या रोडान वचच्यो आनी फोंड्या वचपा त्यो फाटल्या रोडांतल्यान धरच्यो। अशें तरी कितें तरी करचें जाका लागून हे एक्सिडेंट मिनिमायज जातले। गोवा कृष्णा नायक, फोंडेच्यान।